सांकवाळे काँग्रेसीचो उमेदवार ना म्हूण बोवाळ. बीजेपीन 3 अर्ज भरले. 2 अर्ज बीजेपी उमेदवार अनिता थोरात आनी तिची डमी शोभा किल्लारेचे. निमाणे बीजेपी सांकवाळे बिनविरोध क्लियर. काँग्रेस सांकवाळे इलेक्शनाक देवनासतना भायर. ऐन त्या वेळार घाळ रावले आनी कपलार हात मारपाची पाळी. ते पयशांचो आनी बळाचो वापर जाता. हांगसर एक्झॅक्टली कितें जालें हें आतां एक इन्फॉर्मेशन येता. सो ज्या लोकांनी ह्या कॅन्डिडेटाक प्रपोज केलो हांव तेंचे कडेन उलयत आसा. सो हें कित्याक जालें, कित्याक थंय पयलीं सुद्दां कॅन्डिडेट आमचो ना हें परत परत कित्याक आयकूं हे हेजेर म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन आमची ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा आनी जो कोणी कल्प्रीट आसा तेजे आमी डेफिनेटली एक्शन घेतले. पूण एज अ कॅप्टन ह्या हेजो कित्याक प्रत्येक कडेन लोकांक ऑप्शन दिवप ही आमची जबाबदारी, म्हाजी जबाबदारी. सो थंय दूख इतलेंच जाता की आमकां लोकांक थंय ऑप्शन दिवपाक मेळना. जेन्ना पणजे अशेंच घडलें की कोण कॅन्डिडेट मुखार सरना रावपाक, तेन्ना पार्टीन अशें जालें की लोकांक ऑप्शन दिवया आनी म्हाका वचून तें कॉन्टेस्ट करपाक पडलें. हें जर आमकां हेजी चूल पयलीं सुद्दां लागता मात सुद्दां जाल्यार आमचे खंयचे हितूंतले कॅन्डिडेट लोकल तयार जाल्यार खंयचे जोरान आमी कॅन्डिडेट थंय बसयता आशिल्ली ती आमची थोडे आमी गाफील उरले. जशें हांगसर आमचें आशिल्लें बारसे कॅन्डिडेट कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय आमचें एक अंडरस्टँडींग जाल्लें की आमी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतले म्हणून. सो आजून आमी अनावन्स केलें ना. तशेंच तालिगांव आमी 3 कडेन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचें अशें एक निर्णय जाल्लो. ज्या कारणान आमचे ते लोकल लिडर्स सांगताले की हांगा आमी कॅन्डिडेट घालप ना. तितूंत भितर सांकवाळ एक आशिल्लें, तालिगांव एक आशिल्लें आनी बारसे एक आशिल्लें. सो बारसे आनी तालिगांव जे कॅन्डिडेट आमचे थंय गेले. फक्त हांगसर जो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्लो तो येयलो ना. कारण हे कितें करीत सांग मरे आमच्या आमदारांक विकते व्हरताले, हाजे पयलीं कॅन्डिडेटांक विकते व्हेले. आतां म्हणजे नॉमिनेशन फायल करून आनी हांगा नॉमिनेशन फायल करपाक वयता ते कॅन्डिडेटाकूच थंय ना केल्लो आसा. ही एक्चुअली डेमोक्रेसी खातीर दुखाची गजाल. दाबोळेचो बीजेपीचो आमदार मंत्री म्हणटा काँग्रेसीत कांयच धड ना म्हूण कळपाक इतलें पुरो. And today it proves what has happened in Sankwal, that they are in total disarray. BJP has got strong grassroots leaders who have got support at the grassroots level, who have got support among the people, and that is what has been proved. And time will tell how on a small call from Congress leader, ex-Congress leaders like me who are full strong BJP leaders today, a small call from me, we will make the Congress edifice collapse. I can safely say that. इतले मजगती उमेदवारी अर्जांचे छाननी उपरांत झेडपीक उत्तरेत 119, दक्षिणेत 117 मेळून एकूण 236 उमेदवार उरल्यात. शेनवारा अर्ज फाटीं घेवंक प्राज आसा. उपरांत सांजे गोंयभरचे उमेदवार फायनल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.